इतले थन आयला हे थन काडूंक जण केल्यार नांगे दिसाक 800 रुपये सारतात ताका हांवें काडचे अळचे भजेच्या मुळां ती पुरा थन आयला हें थन काडचे कशें म्हाका कळना पुरा थनंत सगळ्यांनी अका इल्ले मुळाक घालूंक हें आसलें केल्यार एक निस्त्या जाता न्ही ते मार्केट वचून बरें हाडटा हाका देखून करचे अळे गो प्रेमा तुका कळीत आसा गे ते फेलिसामांचें ते फुलतोडी 3 मळयांचें घर आसा निळशें घर ते पेट्यांक बरा वॉकिंगान येतात 2 पेटे आसात एक गोल्डन आनी एक लॅब हां कितें जालें माय ताचें 1000 गे फेलिसा मोटेर मेळ्ळो इन्विटेशन वॉट्सअप करता म्हणा आमी सगळ्यांनी 1000 घेजे गे हां तुमी वचून येया वचून येया म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक वचूंक आसा म्हाका तांची वळखूच ना हांव कित्याक वेता हांवें म्हज्या कुटुंबांच्या म्हज्या रिलेटिव्स म्हज्या फ्रेंड्सांच्या कासाराक मात्र वेचें वळख ना म्हळ्यार कशें तांणी तुमच्या 1000 येवनात गे आमी तांच्या 1000 वचून जेवन येवया माय एक काम कर तू शेजारच्या वाणी सांगात असं वच काजाराक ते येना म्हणून जाल्यार तुज्या आत्तूरच्या मोगाच्या सून आसा पळय ताका आपय तुमी करून वचा हांव येना जायत गे आतां येना मग तूं येना जाल्यार वडना हांव एकलींच येता म्हाका कशें वसाजें म्हूण गोत्त आसा म्हजी BP शुगर पुरा कालें जाल्यार म्हाका गोत्तू ना म्हज्या पुतांनी एक युजलेस सुना अन्न म्हज्या घरांत घाल्यांत एकलें वचून कुळारा बसलां एकलें घरांत आसा ताका म्हज्या सांगाता येवंक लज दिसता गे येना तर वडना म्हजी आस्त कितें खरी जाय म्हूण म्हाका गोत्त आसा माय अय्यो माय जायत येता हांव केद्दाड पळयल्यार आस्तीचें न्ही बुदीन कारण तरी करचें येताय मग सत्य येताय मग वय माय तुजे खातीर न्ही तरी तुज्या आस्ती खातीर कुणी येता कितें सांगलें काय ना माय येता सांगलें आं तशें तुका कळीत आसा गे तांच्या काजारा कित्या वेचें म्हणून तांचें पुरा पोरणी रिवाज आदलो रोस शिरोतेर घेवंक ओजी येवचें तें पुरा म्हाका पळय नासतना 50 वर्सां पयलें सो उडास तो पुरो देखून हांवें तुका म्हणचें तांच्या काजाराक या म्हणून वय की माय तें कित्याक ओल्ड स्टायल करतात म्हाका बोरींग जावंक आसा बोरींग जायना गो बोरींग कित्याक तुकाय बरें जाता एक पुटी येवन पळय काले बरें जावचें म्हजी कर्मा काजाराक ड्रेस कोड दिला सगळ्यांक किरगी न्हेसोवंक किरगी गे शी कितें तें शी म्हणना नाकाय गो स्त्रियांचे आदले न्हेसाणंत किरगी किरगे कितली मर्याद आसा म्हूण तुका कळीत आसा गे वय गे किरगेक मर्याद आसा गे पूण म्हाका किरगी न्हेसोवंक कळीत ना हांव न्हेसयतां गो तुका मागीर म्हज्या साडयेक पालवाक जरी धरूंक आसा फाल्यां व्हरून टायलरा कडेन दी तूं तुज्या परतपणांची साडी न्हेस सगळें तुमचो डिसायड करताय गे माय हांव नवी साडी कन्न घेता माय गरज ना वाड्यांतले काजार कुटुंबांतले न्हय जायत अरे गो प्रेमा ही साडी नेसाजे की ही साडी नेसाजे खंयची न्हेस माय तुजी खुशी खंयची सोबीत आसा सांग पळया ती येल्लो साडी बरी आसा माय ती इल्ली डल्ल दिसता न्ही गो तर तामशी न्हेस ती म्हज्या स्किनाक बरी दिसना
खंयची नेस माय राव आनी एक दोन आसा दाखयता. ह्या वेळार ही स्टाईल जाय गी का कोणाचें गी काजार यो पळय दोनी सुबीत आसात माय दोनी न्हेसोन जातात गे. तुका खंयची लायक माय ही हांव निव्हियराक न्हेसल्या. ही हांवें उडपी थावन हाडली. ही काडच्या दिसा आमी थंय एक हॉटेलां जेवणाक गेल्ली. खालें जेवण. म्हाका काम आसा माय काम आसा न्हय गो खंयचें न्हेसचें गो. खंयचेय नेस माय हें बरें आसा हें नेस हें गे हें पुरो दिसता गो. भितरलें पुरो भायर दिसता हातून. तर हें नेस हें न्हेशयत पूण हाची ब्लावज इल्ली टायट जाता. पूण आसूं दी. तूं कितें न्हेसताय? किरगे हांवें तर सांगलें मू दीस चड नात. वेग्गी तयार करून दवर. ही पळय गो. माय हांव दोळे धांपून एक सिलेक्ट करता तें नेस जायत गे ही आयडिया बरी आसा. अँड यू गो फ्री म्हाका हिस्स लायक जाली गो. तूंय तस कलरार न्हेस. तवळ माय आनी सुनो टिन्निंग म्हणटात. कितें सेम गेल्यार टिन्निंग म्हणटात. माय ते ट्विनिंग टिन्निंग न्हय तेंस गो. माय बट सेम कलर सारी मुझे लगी ना सेम ना गे तर हांव दुसरी हाडटां. माय अरे हिचे लगी ना म्हणच्या बदलाक हांवच भायर वचून हाडटी आसली आनी कितलो वेळ घडटा गी सारी करूंक शे ए प्रेमा हांव एक वयल्यान घालून दाखयता खंयचें बरें दिसता म्हूण सांग म्हाका. माय ही बरी आसा हिस्स नेस ओ बरो आसा गे. ओ शेड पुसो तूं आलो गो. तूं वालो गी सुबीत आसा माय तूं वालो जाल्यार ढग जाता म्हणून इल्लें तोंड पुसूंक हाडलो. हा तूं न्हिदोन पडलाय गे. ना माय सक्कड कापडां पळयली जायत तर आनी एक इल्लीश्यो साडयो आसात हाडून दाखयता. दम्मय माय म्हाका पुरो जालें तूं जाय जाल्ली साडी न्हेस माय तें लास्ट हाडून दाखयल्लें तें एकच फावटी न्हेसल्लें हांव. तेंच न्हेसता. हा माय जायत